दिसा उपरांत तुमकां येवकार. इन्कम टॅक्साच्या नव्या कलमाचेर पयशे बदलपी भागांत वावुरपी बेजार जाल्ल्याचें कळटा. 1 करोड रुपया वयर पयशे बँकेंतल्यान काडपी लोकांक आतां 2% TDS भरचो पडटलो. पयशे बदलपाच्या ह्या वेवसायांत आशिल्ल्या लोकांनी रिझर्व्ह बँकेक केल्ल्या एका अर्जांत तांकां ह्या कलमांतल्यान वगळपाची विनंती केल्ल्याचें कळटा. परदेसांत काम करपी गोंयकार जे भायर सावन आपल्या घराब्यांक पयशे धाडटात तांचेर हांचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. वो एक सेक्टर असलो पळय फुल फ्लेज मनी एक्सचेंज. वो एक सेक्टर ट्युरिजमाक आनी ट्युरिस्टाक आनी आमच्या कस्टमराक लागून एक बेनिफीट जातालो. कित्याक ते केन्ना बी कितें घेवन आयले न्हू वेस्टर्न इंडियन तांकां कॅश पे करता. आतां आमचे इन्कम टॅक्सान एवरी ट्रान्झॅक्शनाचे 2% TDS मारला, विच इज इफेक्टिंग दीस सेक्टर. आनी कस्टमर आमकां 2% हे दिना, TDS दिना, मायनस करपाक दिना. ते येवन हिंगा बॉम्ब मारपाक लागला की आमी TDS तुमकां दिना. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बाबा हे TDSचे इशू तुमी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान घेवन हे आमकां वे ऑफ करपाचे. आनी हे TDS तुमी वे ऑफ केल्यार ते कस्टमराकूय फायदो. आयज क्रुजर येता, फॉरेन क्रूज येता, ते येवन आमचे कडेन कॅश ट्रान्झॅक्शन करता. कित्याक तांकां चॅक दिवपाक शकना, तेंचे अकाउंट नासता. सो हांकां इफेक्ट जाता. मेनी फॉरेनर्स वॉक इन कस्टमर्स येता, दे आस्क फॉर द कॅश. इफ वी इशू अ चेक, ते चेक घेना. सो आमकां हे बिझनेस इफेक्ट जावपाक लागला. आयज आमचे कडेन FMMC टोटल ऑल ओव्हर इंडिया 50 असले, तितून हे सगळे ट्रान्झॅक्शन करून आयज 20 उरला बिकॉज ऑफ बॅड पॉलिसी. आनी आयज FMMC 20 उरून आमचे ब्रांचीस एक 50 आसतले आनी फ्रँचायजीस एक अनदर 50 इज देयर. सो हे अशेंच उरल्यार म्हाका दिसता फुडें आमकां हे सेक्टर बी बंद करपाक पडटले. बिकॉज वी कांट पे द TDS. बिकॉज आमचो टर्न ओवरूच आमकां मंथली 1 CR जाता. फॉरगेट अबाउट अ 1 year ट्रान्झॅक्शन. मंथली आमचे 1 CR जाता आनी तेजेर आमी 2% TDS मायनस करपाचे, विच इज आवर इनकम. वी हॅव टू पे टू द गव्हर्मेंट. देन वी आर completely going in the loss.